मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शिरगांवां जावपाच्यो आसात 3 खणी सुरू. थळाव्यांच्यो म्हत्वाच्यो अटी. ना जाल्यार खणीक विरोध. आमदार आनी डेप्युटी कलेक्टरांक दिले मार्ग काडपाचे उतर. परत आपयल्या बसका. फोंडा पालिकेन केली 3 स्क्रॅपयार्डां सील. शारांतली सगळीं स्क्रॅपयार्डां नितळ करपाचो पालिकेचो ठराव. कुंकळ्ळेच्या फुटबॉल ग्राउंडाचे अजून सुटना गिराण. खेळगड्यांक आनी वॉक करप्यांक उजवाड दाखोवपी हायमास स्वताच काळखांत. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पिळगांवचो खणीचो विशय पेटला. धग कायम आसा. आतां शिरगांवच्या खण विशयान तकली वयर काडल्या. शिरगांव वाठारांत खण काम सुरू करपाचे आसात. वेदांता, बांदेकार आनी साळगांवकाराच्यो कंपनी थंयचो माल उखलतल्यो. पूण थळाव्यांनी धोणाची तळी आनी अस्नोडेचो पार नश्ट जातलो असो भंय उक्तायला. आदल्या कंपन्यांनी हिशोबूय मेकळो केलो ना. देखून विरोधाची कीट पेटपाक लागल्या. पळयात शिरगांवकारांचे उतफर्के. All 3 companies are. She's white nation, sir, not Indian. But what about your share? You will give your share? No, we will have a white meeting and definitely we will share. She's white nation, not that party. शिरगांवाक 3 खणींचो रेवाडो पडला. आतां मायनिंग सुरू जावपाची आसा. हियरिंगां घेतलीं, भोवतेक लोक पावलोच ना. पावले तांकां कोंतांत घेतलेच ना. मिटींग पे मिटींग चल्ल्यात, पूण परिणाम शुन्य अशें सांगतना तुमी आतां शिरगांवाच मिटींग घेवची, मायन अधिकाऱ्यांक आफोवचे, फॅक्ट जाणा जावन घेवचो. अजय गांवकारान आमदार आनी डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यांत प्रस्ताव दवरलो. तसोच बाबूसो गांवकार आनी दिनानाथ गांवकारांनी खणवाल्यांनी गांव कसो काबार केला, आतां फुडें कसलो धोको आसा ताचेर उजवाड घातलो. एकूच बांदेकार कंपनीकूच आपयली, इन्वायट केले. बाकीचे मायनींग उरले. डीजेम आशिल्लो, डायरेक्टर मायन्स आनी ज्युएलरी ऑफिसर येयलो. आनी आमची मागणी कितें आसली की 3 कंपनीक वांगडा दाखोवची आनी तेजेर आमचो जो इश्यू आसा पळय तेंच्या कडेन मांडचे, ती सॉल्व करपाक. की एक्चुअली कितें आहा की जे डिस्ट्रक्शन गेली 1949 ऑनवर्ड्स जालां आसा पळय ते रिस्टोरेशन कांयच जायनासतना आतां परत गव्हर्मेंटान ब्लॉक 1, 2 आनी 3 दिल्ले आसा. 3 ब्लॉक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शिरगांव विलेज. जे हेंच्यांनी जे वेदांता मागीर बांदेकर आनी पयलींचो रोडा चौगुले ह्या वेदांतान सादारण कितें आहा की सद्या एक डंप केल्लो आसा मायनींग पिटा कडेन आनी तेच्या डंपा कडेन पीट आसा पळय न्हू तो सादारण 50 मिटर्स अवे फ्रॉम द अस्नोरा पारेबल. तो जर डंप कोसळ्ळो तर पारेबल काबार जातली आनी जवळ 3 हेक्टर सुमार जमिनी पिटा आसली शेताची टोटल. हे जालें ते देव. दुसरी गोष्ट जे एक्सट्रॅक्शन चालू आसा सर्वे नंबर 82 वेदांताचें तें ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ द जोणाची तळयेच्या माथ्यार केल्लेलें आहा. फक्त तूं डाटा सगळं क्लियर कट कर आनी आमकां सगळ्यांक आमी ITI फक्त तुका मागूंक वचना. आतां स्पेशल मिटींग आपयला म्हणून हांवें तुका मागता म्हणलें तुजे कडेन. सो ते आन्सरेबल नासलो तो. सो सरान तांकां आमचे आमदार पेमेंट शेटान सांगलें की जेन्ना तुमी हांगा कोण येतले तेन्ना बी प्रिपेर. जेन्ना तुमी लोकल कोण क्वेश्चन विचारतलो तेन्ना तुमी आन्सरेबल आसपाक जाय म्हणून. तशें आतां आमी कोण आसले एकूच आमची ब्लॉक नंबर 3 आसा तोच प्रेजंट आसलो मिटिंगेक कंपनीचो. आनी दुसरे कंपनीचे 2 कंपनी साळंगार येवंक ना आनी हे येवंक ना वेदांताचे. सो कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरान सांगला की दुसरे फावटी जेन्ना मिटींग आपयता म्हणून बेगीन आनी आमचे कितें आसा त्या मागण्यो आमचे तेच्या फुड्यान मांडच्यो. थँक्यू. मेन इश्यू खंयचे आसले म्हणजे गांवचे मेन इश्यू आसलो आमचा कामगारांचो एक आसलो, ट्रकवाल्यांचो आसलो आनी शेतकारांचो इश्यू आसलो की तेंचे कितें मेन कितें मुद्दे आसा ते सॉल्व करचे आनी जाता तितले मागीर मायनींग सस्टेनेबल मायनींग चालू करचें. म्हणजे कामगारांक परत घेवचे. हय जे कामदार असलेच न्हू ऑलरेडी तेंचे कामदार आसात ते आनी थंय कोण मॅन पावर इतलो ना शिरगांव की काम करता सारको. तेंचे कितें कामदारांचे कितें कोणान डिस्ट्रेस केला तांकां परते घेतले अशें म्हणून आमकां पयलीं लास्ट टायम आमची मिटींग जाली तेंचे कडेन.
मीन्स कामदाराची मायन ऑफिशलां कडेन मिटींग जाल्ली तेंच्यानी सांगलां तांकां आमी कामाक घेतले म्हणून. आनी दुसरो काही वॉटर बिलाचो कितें हय वॉटर बिल आतां तेंचे कितें आपलो शेअर आसा न्हू तो आपले दिता म्हटलं. न्ही हे खंयच्या कंपनीक हे मान्यकार. आतां आमी थरयतले केन्ना आतां 3 कंबायन मिटींग घेता म्हटल्यार ब्लॉक 1, 3rd, 2nd and 3rd. सो ते आमी तिनूय कंपनी तेन्ना येतले. हय तेच ते आमी फायनल करतले कामदारांक कितले घेवपाचे आनी वॉटर बील कितें आसा ते पेंडींग. इवन आतां फुडल्या सुद्दां कंपनी डिसिजन घेवपी आहा तांकां आपय बेट्टे येयले आनी बेट्टे टायम वेस्ट करून केलो. Also the grid level of माहीत सांगता वेगवेगळो इश्यू जाला रोडाचो ट्रान्सफर व्हरता 150 कामगारांनी रिप्लेस केल्ल्या पळय तांकां अजून मेरेन कित्याक काय मेळना कांयच आमी सगळे स्पेशल ग्राम सभेन आमी गांवांचे आनी कामगारांचे ट्रॅव्हलांचे सगळ्यांचे प्रश्न येयल्ले सगळे आनी बांदेकाराचे वेदांता आनी साळगांवकाराचे साळगांवकाराचे म्हणून आमी स्टार्ट जावंक ना म्हणून चौगुल्याक आमी धरलेलो. तेंच्यांनी सांगलेलें की तांकां आमी सांगतले म्हणून साळगांवकाराक की पयलींचे कामगार आहा तांकां घेवचे आनी हांकांय सांगलेलें की थोड्या कामगारांचे कितें तरी पेमेंट दिवपाचो आहा थोडे मेले तेंचे कितें क्लियर करा. हेंच्यांनी हांव म्हटलें पण आजून लेटर पंचायतीक येवंक ना कांयच तेंच्यांनी कळोवंक ना. शेतां उदकाचे स्त्रोत आनी लोकांक गरजेच्यो आनी हक्काच्यो साधन सुविधा सुरळीत जाले उपरांतूच गांवांत खण परत सुरू करूं येता. सस्टेनेबल मायनिंग जावचें विध्वंसक नाका शिरगांवकारांनी मागलां. आयज डेप्युटी कलेक्टराचे कचेरीत जाल्ले बसकेक मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हजर आसलो. तेणें शिरगांवकारांची बाजू उखलून धरत परत बसका आपयल्या आनी जापसालदार खण प्रतिनिधींनी येवचें अशी सुचोवणी दिल्या. डेप्युटी कलेक्टरान संबंदीत खण प्रतिनिधींक योग्य त्यो सुचोवणी दिल्यो. शिरगांव जो गांव आसा ताका तिनूय जे मायन्स ओनर आहा ते कनेक्टेड आहा आनी हो विशयाचेर जर सोल्युशन काडटलो तिनूय मायन ओनर लीज ओनर जे आसा आतां ते कन्सर्न जाय पडटा दुसरी मिटींग अरेंज करता पडटा. हेजेर तुमी प्रिपेर्ड रावा की आतां जे तुमचे सगळे जे विशय जो मांडला ते विशय ज्वलंत विशय म्हाकाय खबर आहा हे विशय सगळ्यांक भेडसावता आनी ह्या विशयाचेर जर तोडगो काडटलो जाल्यार तिनूय मायनींगचे लीज ओनर एक आसूंक जाय. हे सगळे इश्यू एड्रेस जाल्या शिवाय मायनींग चालू करपाक यू आन्सर दीस क्वेश्चन. Are you attending in this meeting? No, this is surface right is different. Surface right I am asking. Surface right. Ownership, land right, compensation. That I will send it out, sir. Then I can reply. Actually, येता असेल पळय. त्यांनी येवपाचो न्हू. Why is not coming? हो सोबत बॉस जाला हियर शूड आन्सर. तूं आतां म्हणटा आय वील मॅनेजर म्हणटा पण एमडीच जालो न्हू. यू आर नॉट आन्सरिंग सिंगल क्वेश्चन. सी मे बी दिस वीक जाल्यार फुडल्या विकान कंबायन एक वेळ शिरगांव आणि तिनूय कंपनी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी मुझेफ शेख. फोंडा पालिकेन 3 स्क्रॅपयार्डां सील केल्यात. पालिकेन शारांतल्या सगळीं स्क्रॅपयार्डां नितळ करपाचो थाराव बसकेन घेतिल्लो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंडा म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलेलें की जे स्क्रॅप यार्ड जे आसा तितलेंय काडपाचें म्हणून जे फोंडा सिटी आसा तितलीं 4 आसलीं 4य काडपाची रेजोल्युशन घेतलें आनी कौन्सिलान मिटिंगे पास केल्लें. ते प्रमाणे शिवोन लेटर धाडली आनी लेटर तांचेर इन्क्वायरी केली आनी तांकां टायमूय दिल्लो की नोव्हेंबरा मिटींग जाली जानेवारीक तांणी फर्स्ट विका म्हणल्यार सगळें काडपाचें म्हणून. आनी फर्स्ट विकाक जे चेअरपर्सन सांगिल्लें की फर्स्ट विकाक आमी तांचेर एक्शन घेतलें म्हणून. आनी जशें सांगिल्लें तशें चेअरपर्सनान आज एक्शन घेतलें आनी जे स्क्रॅप यार्ड आहा तांकां सील करपाक काडलें. आतां आज पयलें काडलें दुसरे टोटल 4 आसा ती एकलो कोण तरी कोर्टान गेलो म्हणून आयकूं येता आनी 3 जाण आहा तांचे आतां सिलींग करतले. एक सद्या सिलींग केल्लें आसा.
वारखडी अंडरपासा लागसर स्क्रॅपयार्ड सील करतना पीएमसी खावपाच्या वस्तूंचे एक्सपायरी डेट जाल्ले डबे मेळ्ळे. लसूण आणि आल्याची पेस्ट, फ्रायड ऑनियन असे खूप कितें सापडले. पालिकेन आदीच 4 नोटिशी धाडून लेगीत ही स्क्रॅपयार्डां तशीच आसात. हाका लागून पालिकेन धाड घालून ती सील केली. लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपी ही घडणूक पालिकेन एफडीएक कळयल्या. आता आम्ही एफडीए कळयला जिंजर गार्लिक पेस्ट सापडला, फ्रायड ऑनियन आसा, हांगा चुली दिश्टी पडटा. कितें तरी हांगा कुकींग जावन हे प्रॉडक्ट वयता भायर. आणि एक्सपायरी आहे त्यांनी ना कितें जालें जाणा पळय हो आतां डबो रॉयल एंटरप्रायजीस म्हणून हे नांवान तेणी कितें तरी हांगा हे जिंजर पेस्ट हितून भरलेले आसा. हितून आतां तुमकां दाखयता सुद्दां किडी सुद्दां आसा पळय. हितून किडी सुद्दां भोंवताले तुमी पळयल्या. आनी हितूनच्यान म्हाका दिसता केन्नाची पेस्ट आनी काय खबर ना. आनी रॉयल हितूनच्यान ताणी हें पळय हें केलां पळय रॉयल एंटरप्रायजीस म्हणून तेजो लेबल आसा. सो हांगा तेणी कितें भरताले ते कितें करता तांकांच खबर. चीफ ऑफिसर जावं बाकी आमची फोंडे म्युनिसिपालिटीची टीम आम्ही तांकां 4-5 नोटीस पावयल्यो की स्क्रॅप यार्ड खाली करा म्हणून. सो ते अशें आयकनाशिल्ले. सो चीफ ऑफिसरान एक प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन आज असो टायम धरलो की आज सगळे जे स्क्रॅपंडे आसा ते सील करपाक. सुरवाती आपण MESची ऑफिसर सगळे टीम आज सकाळ हांगा पावली जाल्यार थंय ते वेगळेच उरलें. हांगा हें वेगळेंच सापडलें पळय. हांगा जी पेस्ट पळय गार्लीक पेस्ट आहा ही त्या डब्यांनी सगळे भरून दवरले आसा. आज त्या डब्यांचेर सुद्दां एक्सपायरी डेट वेगळीच आहा, फाटीं 24ची बी आसा कळ्ळें न्ही. आतां हे पळय तुमी मुद्दाम पळयला कितें ही पेस्ट पळय आसा न्ही. आतां म्हाका दिसता हे सगळे फास्ट फुडांत कोणा मला ते घालता आसलो. म्हणजे असले इतले इलिगल धंदे पळय तेंचे हांगा चल्ल्या. आतां भितर पळय सगळे बंद आशिल्ले पळय. 4 वटेच्यान तेणी पत्रे लावन बंद केला. हे खातीर आमी सदांच म्हणटाले कळ्ळें. आमी सदांच म्हणटाले आमी हेजेर सामकें सांगलेलें फाटल्या वेळार सुद्दां सांगलेलें. आमी ताका टायम दिलो 15 दिसाचो. आमी आज एक्शन घेवन दाखयलें. टोटल 4 स्क्रॅपयार्डाक आमी नोटीसी इश्यू केल्ल्यो आनी तांकां टायम लिमीट दिल्लो 15 दिसाचो टायम दिल्लो खाली करपाक. तेंच्यांनी कोण कांय एक्शन घेवना, खाली करना. दुसरे 4तलो एकटो आमचो मसुंडी कडेन आहा पळय तो हेका गेला अपिलाक गेला. ताका आमी थोडेशी नोटीस टायम दवरता अपिलाचें कितें जाता तें पळयता. ताजेर एक्शन घेतली. हैदराबाद से आता है. वो आज लाया तो करके पूरा बॉक्स डाल दिया ऊपर में. हाँ? पूरे से वो बॉक्स भर दिया. आपके पास लाइसेंस है कुछ है इसे? कुछ नहीं. क्योंकि अभी यहाँ बनाता है या बाहर से आता है? बंद करता है बाकी दुकान का बात किया सामान वो खाली हो जाए. वो बात किए जब 15 पहले दुकान लो उसके बाद तुम्हारा फूड कवर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत उपकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोटींनी दुडू मोडून कुंकळच्या फुटबॉल ग्राउंडाची दुरुस्ती चलयल्या. युरी आलेमाव सांगता पूण ह्या ग्राउंडाक लागिल्ले गिराण अजून सुटना. ग्राउंड आनी कुशीच्या वाठाराक उजवाड दिवपी हायमास्ट दिवे स्वताच काळखांत स्वताक सासपितात. पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळचो जो फुटबॉल ग्राउंड आसा ह्या ग्राउंडार आसात आनी ह्या ग्राउंडाचेर 2 हेलिकॉप्टर आसात आनी ह्या हेलिकॉप्टरा एक रायटा आसा आनी एक लेफ्टा आसा. आनी ह्या हेलिकॉप्टराचे पंखी जे आसात हे फॅन जे आसात हे देंवयल्या जवळ 5 वर्सां जालीं. हे हांगा अशेंच देंवन दवरले कडेन आसात दोनी सायडीचे. हांगा ह्या हेलिकॉप्टराच्या पंख्या खातीर लोकांक खूब त्रास जातात. ह्या पंख्याची थोडी लायटी सुद्दां लोकांनी चोरून व्हेले कडेन आसात. हांगा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आसा ही 1 रुपयाची काम करना. फक्त कमिशन घेतलें की ना तेंचें काम काबार आनी कांयच ना. तेजी मेंटेनन्स ना कांय ना. हांगा कितलेशे ग्राउंड हेचे पयलीं तुमकां आमी दाखयले कडेन आसात की त्या ग्राउंडाची परिस्थिती कितें जाल्या. सेम ह्या ग्राउंडाचेर जे हेलिकॉप्टराचे हायमास्क आसात ह्या हायमास्क गेली 5 वर्सां मायज जालीं ही बंद आसात. तेजे नंतर हे पडपा लागतरेक हांगा देंवन दवरले तरी पूण ऑथॉरिटी जागी म्हण ती जायना. ह्या ऑथॉरिटीन करपाचें कितें काम कितें तेंचे हांगा लक्ष आसा काय कितें काय पगार घेता म्हयन्याचो. हांगा लोकांलो पयसो हे वेस्ट करतात. हांगा खंय तरी हेंचेर कारवाय जावपा जाय. हे जे कोण हांगा इंजिनियर बी जे कोण आसात हे पळोवपाचे तेंचेर कारवाय जावपा जाय. हांगा तुमी बारके स्टाफाचेर हांगाच तेंचेर इन्क्वायरी करून फायदो ना. तांकां तुमी
जे व्हडले ऑफिसर आसात तेणी पळोवपाची गरज आसा. हे हायमास कितलेशे लाखांनी रुपयाचे एक हायमाक जो 10 लाखा सुमार पडटा. दोनीचे म्हणल्यार आजुनूय ते करना. आतां हें करपाचें कोणें म्हण कळना. हांगा कितलेशे लोक जे आसात हांगा वॉकिंगे येतात, तांकां हांगा लायटी मेळना, कांय ना. आनीक हांगा पयले हे बेश्टे दवरले आमच्या फाटल्यान पळोवया तुमी. ही काम ऑथॉरिटीन करपाक जाय आसता, कित्याक तेंचे कंपाउंडा भितर अशें हे आमी दुसरे इलेक्ट्रिसिटी बी आमी ब्लेम करता. आमी ब्लेम करता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक करता कितें पळयता. हांगा लोकांनी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हे हायमाक्स तरी रिपेर करून हे परती करचे आनी ही हेलिकॉप्टर जे आसा ते पंखे हे बेगीच्या बेगीन हांगा काडचे की हांगा वॉकिंगे जे कोण येतात तेंचेर पडची न्हू म्हणून. कुंकळचो आमदार युरी आलेमावान सांगले ह्या ग्राउंडाची दुरुस्ती चल्ल्या. हाय मास्ट दिव्यांचो वेंगेच उजवाड पातळटलो. थंय लोक वॉकिंगेक येता हाची जाणविकाय आसा. भिवपाची गरज ना. आयकात. With regards to the ground, especially the football ground, आमी पयली सद्या थिंगा चलपाक काडूंक almost 55 थिंगा fixtures घायले on the walking track. थिंगा सदां आतां उजवाड आहा. High masts were put about, I believe, about 10-12 years ago. We have moved a proposal for full floodlights on all 4 corners of through SAG. So there was more than a bill pending only almost 20-25 lakhs on these 2 high masts. So because of that matter, it is not going to a logical conclusion. We have written to the power minister, we have written to the tourism minister and also SUDA to look into it. But I am confident सध्या तरी थिंगा fixture on the walking track थिंगा line आणि चारूय गोलपोस्टा सायडी आमी ने फिक्सचर घातले जे फ्लड घातले एंड दिस ग्राउंड विल बी रिवाइव्ड. ऑलमोस्ट 2.5 crores फंड घालून वी हॅव रिवाइव्ड द ग्राउंड. परिस्थिती कितें आसली आनी हांगा पत्रे बित्रे घालून थिंगा स्टँड बी घालून वी आर मेकिंग शुअर दॅट दिस ग्राउंड इज बींग रिवाइव्ड. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार. म्हापशा रस्त्यार आशिल्ल्यो गटर लीड गटारांत पडल्यात. गाडयांच्या वजनांनी ती चेपून गटारांत गेल्यात. येरादारीक भोव त्रास जाला. जिवाकय धोको निर्माण जाला. संबंदीत खात्यान हाचे कडेन आड नदर केल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा नुस्त्या मार्केटा कडेन हांगा खुबश्यो गटरलेट आसा आनी हांगा आमी पळोवपाक शकता लोखणाच्यो गटरलेट आसा. 2 दिसां पयलीं हांगासरली जी लोखणाची गटरलेट आसा ही जी व्हडली गाडी येवन ह्या गाडये पोंदा ही जी गटरलेट आसा ही भितर गेली आनी हांगा 2-3 दीस जाले हेच्या वयर आजून खंयचीच ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवंक ना. आमी हांगा पळोवपाक शकता हांगा लोखणाच्यो ज्यो गटरलेट घातला ह्यो खंय तरी बँड जाता गाडयेच्या वजनान. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ह्यो ज्यो गटरलेट आसा ह्यो खंय तरी आयज रिप्लेस करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात हांगासरल्यान खुबशे लोक यो वच करता, तशे जाणटे नेणटे हांगासरल्यान भोंवता. सो कोण ना कोण तरी हांगासर भितर पडच्या पयलीं ह्यो ज्यो गटरलेट आसा ह्यो रिपेर करपाची गरज आसा. 3 दीस जाले आजून खंयचीच जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवंक ना. म्हापशेच्या एका बऱ्या मागप्यान हांगा तात्पुरतो सध्या तोडगो काडलेलो आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ह्यो ज्यो गटरलेट आसा ह्यो ज्यो खंय तरी बँड जाल्या त्यो आयज रिपेर करपाची गरज आसा. हे हांगा नुस्त्याच्या मार्केटा समोर पडटा. हांगा मामलेदार ऑफिस आसा, कलेक्टर ऑफिस आसा आनी हांगा लोक पार्किंग करतात. आनी ह्यो आतां खूब दीस जालो वणको पडला म्हणजे वयर तेंचे हे आसले हेलिकॉप्टर भिजून गेला आनी हांगा कोणाचो लक्ष ना. आनी हांगा कोण ना कोण पडोंक शकता जाणटो म्हण आनी कोण. आनी हांगा सकाळ फुडें भाजयेचे ट्रक नुस्त्याचे ट्रक हांगा लागतात आनी ते इल्ले फाटी हांगा कितें ना कितें मोडटात आनी चल्ले. आतां दिसा डिवायडर ते उडयले म्हणून तेंच्यांनी कितें पण तेंचो लोक हे पळयनात ते मोडटात चल्ले. आपल्याक जाय जाल्यार हे करतात हांगा माल फाली करतात आनी चल्ले. हे मातशें कोणाक लागता तेंच्यांनी मातशें नजर दवरची. कितले दीस जाले एका 3 दीस जाले. हांगा गेल्या 6 म्हयने पयलीं हेच्या पयलीं आमी
ह्यो एक्चुली ही घातल्या पळय लोकांनी हे चॅनल टायप ते नाका म्हटलेलें हांवें, कित्याक कितें घातला पळय तें सारकें न्हू. आनी पयलींच बॉब मारतालो हांव, कोणाक मुन्सिपाल्टीक पडटा काय पेडवी पडटा पयलींच तेचेर बॉम्ब मारतालो हांव की बाबा हे तुमी घालूं नाकात म्हणून. कित्याक हे आयज जो टॅम्पो येयलो आनी काल तो डाग दिसता व्हडलो टॅम्पो शो हे चॅनल काय भितर वयचें ना. हे घालच्या पेक्षा आमचे पयलींचे भागते आसल्यो त्योच बऱ्यो आसल्यो. आं ताका हांगा दाखयलें हांवें, थंयसर दाखयलें, अडोनचे बस स्टॉपाचे बसी खाता थंयसर दाखयले, थंय आतां पोट्ट्यो मोडलेले आसा. हांव म्हणटा ते तुमी घातल्यात पळय, कितें फायदो कितें हितून? आं म्हाका थंय कितें पडलें आतां, जर कोणाचें पाकीट पडलें, कोणाची चावी पडली किंवा मोबायल पडलो, ते जबाबदार कोण तितलो काडून दी? आं अशें लोकां कडेन लोकांचे पडलेले आसा. हांवें स्वता म्हाज्या हातीन काडून दिल्लेले आसा खंय युनियन फार्मासी कडेन. त्या घाणीसून काडून ताका आपणें दिलें सरी घालून. आं तेच्या उपरांत हांव सांगूंक सोदतां की एकले घालतात पळय तें सारकें न्हू. हांवें सांगूं की तुमी हें घाता इतलें बेगीन बेगीन फातरी घालची हांगा, फातरी घातली न्हू सगळें सेफ्टी. आतां तुका फातरी कितें लायफ टायम तुमी तश्योच फिट करचे नात. फातरी ऑलरेडी घातलेले आसा ह्यो, ह्या फातरीक कांयच जावंक ना. दाखय ह्यो फातरी कांयच जावंक ना. तशेंच जर तुमी हांगा जर फातरी घातलेले आहात व्हडलेशें पाण्याक लुकसाण जावचें नासलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. मंगळारा थंडायेन आमकां येवकार दिलो. तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उणें जालें आनी धुक्याची परिस्थिती परतून आयली. दनपारां थोडी उश्णताय जाणवली. खास करून सकाळ आणि रातच्या वेळार धुक्याची परिस्थिती कायम उरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान प्रवाशांनी सादूर रावपाक जाय. कांय वाठारांनी दाट धुके दिसपाचें प्रमाण खूब उणें करूं शकता. ताका लागून येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. फुडले 5 दीस सुकें हवामान, फुडले 2 दीस नितळ मळब. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री ते 20 डिग्री सेल्सियस. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.